गोय पुलीस खाप्या गुन्यांवकाराक धरपाक मध्य प्रदेशात गेल्ले। हो खापो गुन्यांवकार तो जाचो हालींच म्हापशा आनी पर्वरी वाठारात जाल्ल्या घरफोडी प्रकरणात हात आसा। गोय पुलिसांक हे कळटाच पुलिसांचो एक पंगड ताका धरपाक मध्य प्रदेशात पावलो आनी ताका धरून गोयात परत घेवन येतना गोय पुलिसांचेर हल्लो जालो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। मध्य प्रदेशातल्या अलीराजपूर जिल्ह्यात एका खाप्या गुन्यांवकाराक अटक करपा खातीर गेल्ल्या गोय पुलिसांच्या पंगडाचेर बुरका घातिल्ल्या 15 ते 20 जणांनी हल्लो केलो। चड म्हायती प्रमाण बार्देशांतल्या म्हापशा आनी पर्वरी वाठारात जाल्ल्या घरफोडी प्रकरणात 41 लाखांचो माल चोरिल्लो। ह्या प्रकरणात मध्य प्रदेशातल्या अलीराजपुरातलो मुखेल दुबावीत खापो गुन्यांवकार हिरासिंग डोंगरसिंग बामनिया हाका पर्वरी पुलिसांनी अटक केली। उपरांत दुबाविताक पुलिसांच्या तावडींतल्यान सोडोवपा खातीर ताच्या वांगड्यांनी गोय पुलीस पंगडाच्या गाडयेचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात उपनिरीक्षका सयत 2 पुलीस किरकोळ जखमी जाले, तशेंच गाडयेचे व्हड लुकसाण जाले। सुकूरच्या देवश्री ग्रीन इमारतींतल्या किरण मांभरेंचो फ्लॅट फोडून चोरांनी वट्ट 6 लाख रुपयांचो माल चोरलो। हे घडणुकी वेळार मांभरे कुटुंब मुंबय गेल्ले। पेडेच्या प्रुडेन्शियल प्लाम इमारतीतल्या वैभव गावडे आणि वैदिक श्रीवास्तव हांचे 2 फ्लॅट फोडले। गावडेच्या फ्लॅटांतल्यान 12 लाखांचे भांगर चोरून व्हेले आणि श्रीवास्तवाच्या फ्लॅटांतल्यान 23 लाखांचे भांगर चोरून व्हेले। घडणूक वेळार गावडे कुटुंब भोंवपाक भायर सरिल्ले जाल्यार वैदिक श्रीवास्तव वास्कोच्या बिट्स पिलांनीत आशिल्लो। चोरी जाल्ल्याचे कळटाच पर्वरी आनी म्हापशा पुलिसांनी अनवळख्या चोरा आड गुन्यांव नोंद केल्लो आनी चौकशी सुरू केल्ली। चौकशे वेळा मध्य प्रदेशातल्या अलीराजपूर जिल्ह्यातल्या एके तोळयेचो हे चोरयेत हात आशिल्ल्याचे कळले। पर्वरीचे उपनिरीक्षक सीताराम मळी, कॉन्स्टेबल भिकाजी परब आणि म्हापशेचे उपनिरीक्षक बाबलो परब, कॉन्स्टेबल प्रवीण पाटील आणि पुंडलिक आरोसकर हांचो पंगड मध्य प्रदेशात धाडलो। ह्या पंगडान अलीराजपूरचे पुलीस अधीक्षक आणि बोरी पुलीस स्टेशनाकडेन संपर्क केलो। बिरेस्तारा सकाळी ह्या पंगडान बोरी पुलिसांच्या मदतीन बहाडिया वाठारात धाड घाली। दुबावीत हिरासिंग हाका हे कळटाच तांणी रानात पळ काढलो। पंगडान दुबाविताचो सुमार 1 किलोमीटर फाटलाव करून ताका धरलो। उपरांत अटक करपाची प्रक्रिया सुरू केली। दुबाविताक गोंयांत हाडपा खातीर बोरीसावन सुमार 20 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या जोबट पयले वर्ग न्यायालयात ट्रान्झिट रिमांडा खातीर व्हरताले। त्या वेळार गोय आणि थळाव्या पुलिसांच्या वाहनाचेर दुबाविताच्या 15 ते 20 वांगड्यांनी हल्लो केलो। फातर मारून आणि कोयते धारेच्या शस्त्रांनी हो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात गोय पुलीस किरकोळ जखमी झाले। थळाव्या पुलिसांचो पंगड थंय आयले उपरांत हल्लेखोरांनी पळ काढलो। देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हे तोळयेन चोरी केल्या। घरफोडी प्रकरणात बहाडिया गावातल्या 4 जणांची टोळी आसा। हिरासिंग हो टोळयेचो मास्टरमाइंड। ह्या टोळयेन देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घरा फोडून पैसे आणि भांगरांचे अलंकार लुटल्यात। दुबाविता आड कितलेशेच गुन्यांव नोंद आसात। ही टोळी रेल्वेतल्यान गोंयांत आयिल्ली आणि चोरी केले उपरांत रेल्वेतल्यानूच आपल्या मूळ गावात ते परत गेल्ले। मजगती गोय पुलीस पंगड शुक्रारा दनपारा दुबाविताक घेऊन विमानातल्यान गोंयांत पावलो। पर्वरी पुलिसांनी रोखडोच दुबावीत हिरासिंग हाका अटक केली। म्हापशा न्यायालयान दुबाविताक 10 दीस पुलीस कस्टडी दिली। फुडलो तपास निरीक्षक राहुल परब हांच्या मार्गदर्शनाखाला सुरू आसा। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।